वीडियो फ्लैश करना
San
स्टेटमेंट केलो लिपोन कितें बोंदा सो दीस जाले ते केरेस कोनाय पण आमगे भुरग्यां मारले आमगे भुरग्यां मार पडो सोदो लायता जाल्यार ते सोद सांगो जाय ही फील्स ही थ्रू एंड सांगो जाय आत लिपोन कितें बोंदा इट प्रूव्स ते कोण पयशे दिले उलोवपा आनी आत लोक उठल तो भियोन भोंवता येयना मुखार कोण एक मनीस स्वता जगता न्हू तो मनीस फुडो कोता सारके कोण मनीस स्वता जगता तो मनीस सिट्युएशन फेस कोता तो आनी भियोन धांवता कित्याकू लिपोत कित्याकू पळोवन कित्याक भोंवता आमगे फादर बॉलमॅक्स स्वता लॉ तेका लागून तो फेस करूं अभिना showers of blessings showers of blessings showers of blessings mercy of showers Yes, Father. Father, but we didn't get talwas and we didn't do pelting of stones and all that. But the Bolmex, why they are doing this? Why they are doing this? To say no to have communal harmony. I'm to knock out my cup. I know, Father. Yes, Father. Oh, yung muna rin. Dekar dulu. Okay, footage भी घातली मरे. आणि footage होता आम्हाला. Footage भी सगळं दिसतं नाही. इथे ही footage ही फक्त जलागता गेलेली आहे. इथे ही footage आहे. बरीचशी footage होती. तो मेरे busy आम्हाला जाणून. आम्ही डिमांड करतो. Right, Tama, ready to them.
ही फक्त झाला दाखवते आणि आता फुटेज साऊंड बिन सगळं Sabio.
Don't talk of the situation now here. Just because you want to talk, just because you want to show something to the camera, don't just just be quiet. Baba, issue करवा जाए. I told you that the body Hasta local lagi masih awal seorang.
लागता तो आमची लँड सावे बाब आज थर्ड डे तुम्ही प्रोटेस्ट चालू हेजेर तुमगे आज रिएक्शन कितें? Yeah, no, see, we have at least today's day we have decided that we are not going to block any traffic. Okay. Because we also are understanding how much problems the vehicular traffic and all public is being put into. So that's why we have very categorically appealed to all not to block any road and any vehicle for that matter. And very shortly we will also be announcing our future steps. We are waiting for some time, and then we will announce the future course of action, course of steps we intend to take. Because though we are here, today we had called at 11 o'clock. We have not insisted for a large crowd to come here because unnecessarily we don't want people to be put into inconvenience. And very shortly we will be announcing our future course of action. आताचे हेड स्पीच कोताई मोड़ी कान हुई देने करबा गुजाई मोड़ बिचोली की नारे से सन लीन खड़ा ओली रैली खड़ा and we are not doing anything, we are not giving head speeches peacefully, we are singing hymns. Head speech जो इंडियन के कल्प्रेट असून अरेस्ट करे देने करबा गुजाई मोड़ लॉज मरे लॉज किती बुरगी बाडायचे किती नेसने इले लॉज मरे हां गोयंकार I think they will what a terrorist DNA करपाकूच जाय जे गोय साहेबाचे आमचे गोय साहेबाचे ते मोड्याचे DNA करपाकूच जाय हेड स्पीचेस ते दिपणल्या पुलिस फोर्स हेड स्पीचेस ते करता DNA करपाक जाय प्रोटेस्टिंग पीसफुली DNA करपाकू गोय साहेबा आतलान दाखवले don't even step inside the church. Don't even step inside the church. Road tax. आतलान दाखवले मी सांगा आतलान दाखवले गोय साहेबा केने जाय तुमका हां आणि पोलीस आहे ते कोण टेररिस्ट आहे हिंगा द वे ऑल केम हां लॉज मध्ये तुमका सारखी लॉज उशी तुम्ही गोयंकार नी पुलिस आहे ते गोयंकार नी दे आर प्रोटेक्टिंग मायग्रेंट्स सिद्धी नायक आहे के कोणी पावले आहे ना शेवा पण फकत ख्रिस्तावांचे आणि मुस्लिमांचे झाले काम झाले गोयंकारांचे अते कोणते कोणते इलायचो नो टेररिस्ट हे झाले एशकोन कोण मर्डरिस्ट दोन आहे मरे तुम्ही रेपिस्ट तुम्ही दोन मर्डर कोणते तुम्ही दोन राटे इंटेंट भांगर काय कोण आहे मरे तुम्ही हां काय मिरे पट्टा असताले What is the reason to come like this, sir? What is the reason? Murder केला रे आम्ही एक म्हणे मर्डर केला मर्डर केला काय रेप केला सीएमान ऑर्डर दिली कराय तर राईट मुंचित ना काय रॉंग मुंचित ना काय बस फॉलो कराय झाले सेंस टेक्स्ट होते आमगेले रॉंग टोटली रॉंग शिराप एक लायचे म्हणून
सांगतलो सिनियर सिटीजननी फ्री सोडलो सुन्या सारको फ्री सोडलो दादागीर बैटरी डाउन
घरी चालू आहे दिसतं वस्तू आणि यांना बिचवली
एवरी टाइम तू सांजे पडटा देखो you are eating dar par ka stand se how dia lobby se onto tem kai sangai mugo side rai mugo why they standing there अरे आगे वीडियो वेरी गुड वेरी गुड एमगे घाला आणि फ्रंट पेजीचे छापाय सारखे सारखे इन दी फोटो आर वी टेररिस्ट आर वी टेररिस्ट ऑफ गोवा protest it is a democratic right democratic right it is to protest very peacefully are we terrorist right why this force is born खबर गेले ऍक्शन ना एक मनशा लागून एंटायर गोंया पेन गेला गोंयकारांनो जायात जागे जायात जागे गोंयकारांनो जायात जागे जायात जागे एक गोंयकारांनो जायात जागे जायात जागे अरे गोंयकारांनो जायात जागे जायात जागे एकल्या लागून एकल्या सालवार करपा लागून गोंयकारांक त्रास करतात एकल्याक सालवार करपाक गोंयकारांक त्रास करतात गोंयकारांनो जायात जागे जायात जागे जायात जागे जायात जागे अरे गोंयकारांनो जायात जागे जायात जागे जायात जागे आणि पुलिसांनो जायात जागे जायात जागे रेप जातात गोंयांत डिस्ट्रॉय जाता आमचे हिल्स आमचे दोंगर आमचे गोंयकारपण ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन तेन्ना बाबा हो फोर्स खंय आसता रे बाबा अरे टॅक्स पेयर्स मानी आमचे तांकां पगार मेळटा आमचो आनी आमचेरूच हल्ला बोल गोंय खंय पावलें रे I condemn one thing. Yesterday, one of my favorite. Yesterday, I condemn one thing. Yesterday, you know, the press is supposed to be the fourth pillar of democracy. Fourth pillar of democracy, तुमका सांगता. Press. Without it, regardless of their religion, caste, creed, time. उदक पिना तेका जेवण आसता काय ना भोंवता आमकां लोकांक दाखोवपाक गोंयभर कितें जाता तें आनी सपोज गोंयचो भारतातून इवन इंटरनॅशनल जो फॉरेन लोक आसा पळय फॉरेन लोक आसा ते देखून फक्त प्रेस भावाच्या माध्यमांतल्यान न्ही आमच्या गोंयांत कितें जाता बरें जाता वायट जाता डिस्ट्रॉय जाता एक्सपोज जाता आयज गव्हर्मेंटाक आमची सोड प्रेसाचे भिरांत पडल्या एक हिंदू भाव आमचो एक हिंदू भाव प्रेसाचो संतोष म्हणटा तो मडगांवचो ती गोवन पेपराक आसता तेणे कितें केल्लें हांवें कॉल ऑफ केल्लो स्ट्रायक लाटी आनी पावणे धा सगळ्यांक वच म्हणलें कित्याक म्हाका म्हणलें लाठी चार्ज नाका कोणी दुसरे येतले पितले येतले आनी आमच्या भुरग्यांक त्रास करतले आमची जाणटी बायल आशिल्ले म्हणून हांवें कॉल ऑफ केलें आनी सकाळीं आपयलें शिस्तकायेन करुया म्हणून शिस्तकायेन करता थोडे कोण रावले पळय दॅट इज देयर मिस्टेक बिकॉज आय हॅड कॉल्ड इट ऑफ दॅट आय वील नॉट से नो तांची मिस्टेक कितें जाली
तुमकां कॉल ऑफ केला सगळी गेली पूण तुमकां गरज नाशिल्ली ताका मार पडलो which we condemn. We are feeling bad because they were supporters, they were with us. I condemn that thoroughly. But what is bad is that attack was done on the press reporter Santosh from Margaon, from the Goan. ताजे पाय फोडल्यात, ताजे पाय तांबडे जाल्यात, and it is my heart is bleeding for that. What is going on here? हे कितें ड्रग्स घेतात मुगो, प्रोस्टिट्यूशन चलता मुगो, रेप्स जाता मुगो, हां दोंगर भुतानी फुतानी लोडा देले ते जाता मुगो. हे कोणी स्टार्ट केले? हे तेनेच वेलिंगकरान केलें. ही हॅज फोर्स्ड अस टू कम ऑन द स्ट्रीट्स. तेनेच आमचे गोंयचे साहेबाक मोडे केले. आयज देखून ती स्टेटमेंट काढटा खंय तरी तेणी मोर्चा काडला ते सांगता की खरें ते मोडे तेचे अरे डीएनएस करपा जाय, डीएनए करपा जाय. वचान ताका धरा मुगो. आमी हांगा कांय तर म्हणटा, हिम्स म्हणटा, भजनां म्हणटा आनी तूं कोसून लायला. आणि आज आमचेर फाल्यां तुमचेर पण आयक हांव सांगता चालू आसता. आमकां कांय ना. गोंयचो साहेब तो तुम्ही balance गोंयचो करता. साहेब. You can shut us up. You can stop us. गोंयचो साहेब is not particular god of any religion. He is गोंयचो साहेब for all the Goans, Hindu, Catholic, Muslims, everybody. Devotees are there in crores. तांचो he is a miraculous saint, living saint. He will show you all. So हे कोणी स्टेटमेंट केला आणि हे करता पळय. हांव म्हणटा जेन्ना एक मनीस स्वता झगडटा न्हू, तो मनीस स्वता फेस कोता सो तो आहा ते रस्त्यार हाडटा. पूण आतां हो वेलिंगकर खूंय गेलो लिपोन कित्याक भोंवता? जेन्ना तूं सोत उलयता जाल्यार तूं येता आसलो, तूं फोटकिरो, तूं फोटींग, तूं पिलो, तेका लागून तूं पडोन भोंवता. तूं मेळना, तूं मिडियार पासून येना, तूं तुगे चेला बडवा कोण म्हणटा तेंका धाडटा. तूं खूंय गेलो, तुका तर कापस्ताद हाडली, तूं एक पांय गेलो चेड जालो जाल्यार तूं येन वेलिंगकराक डीएनए सारकें आसलो जाल्यार तो लिपोन फेस कोता आसलो, काळजीदारपण घेता आसलो आनी म्हणटा आसलो आपण कितें उलयता सारको, तुम कितें कर ना, तूं भियोन भोंवता, तूं लिपोन भोंवता. तेका लागून कळ्ळें तूं फोटींग, तूं चोर आनी ते पयशे घेयलाय हे सगळे उलोवपा. आनी सांगता आमी तुका आनी डिमांड दिनाय, तुका वेलिंगकरा आमी हांगा डिमांड दिनाय. आमगेली कापोस्ताद FIR केली, तुका सर्च वॉरंट केलो, तूं लिपन पासून भोंवलो, तूं आउट ऑफ गोवा पासून गेलो म्हूण खबर गायली म्हणजे तूं भिलो. सो आमी तुका डिमांड दिनाय. बट एक प्रोटेस्टरा सांगता आमगेलो प्रोटेस्ट कंटिन्यू जातलो फॉर भुतानी प्रोजेक्ट, इलिगल बंगलो, लँड कन्वर्सेशन हेजेर उलयतली. उजो आमचो काळजान पेटला. आमगे भाव भयणा प्रतिमान उलमालो, आम प्लॅन केलो आनी लोक येयलो. तेका लागून वेलिंगकर हुश, तुका आमी केअर कोनाय, तुका आमी आतां हे व्हॅल्यू दिनाय ना म्हूण तुजेर आमगेलो टायम पेड्यार कोनाय. पूण आमगे आतां हेन्सफोर्थ टायम जातलो. लँड कन्वर्शन आहा तेजेर उलोवपा, हिल कटींग आहा तेजेर उलोवपा, प्रोटेस्ट आमगेलो चालू जातलो. वॉश इंक स्टार्ट जातलो आनी मुखारूय वयतलो. देव बरें करूं. तिसरो दीस ताळो म्हजो पडला सामको. जस्ट आमी स्लोगन्स घाय, आमी कांयच केलो ना, ना म्हूण कोणाचेर हातोर मारलो ना म्हूण दांड घेवन गेलो ना, पूण आमगे फकत तोंड उजार केला. 3 दीस जाले आमचे बाय एड्युकेट प्रतिमा आमकां आपयता प्रोटेस्टाक. आमी ताच्या एकाच उल्याक आमी येताय कित्याक आमकां गोंयच्या साहेबाचो आनी गोंयकाराचो आमकां मोग आमी एकवट दाखोवपा लागून. आतां 3 दीस जाले आनी आयज चोवपाक गेले जाल्यार चुये कितकोन हे फोर्स आहाय ते. काल राती आमकां एड्युकेट प्रतिमान सांगिल्लें घर वसाय आनी आमी सगळे घर गेले आनी बहुत थोडे उरलोले ते बरेच तांची गुन्यांव. आनी तेका लागून आमच्या थोड्या रिपोर्टराक पासून मार पडलो पुलिसाच्या दांड्याचो. खूब काळीज दुखता, खरेंच काळीज दुखता. कित्या लागून आमी कितें केलें? अरे आमकां ही फोर्स कित्या लागून? हीच फोर्स तर तुमी तेका तर हीच फोर्स तर तुमी तेका धरपा लागून तर विचार केल्ली जाल्यार एकदम बळ जावपाचें. इलिगल कटींग जाता ते तर एक्सपोज केले आनी बळ जावपाचें. रेप केसीस जाता ह्यो बायलो तर वचोन आमकां ते रेपिस्टाक उलयले आनी बळ जावपाचें. अरे हे सगळें सोड. आमी
शांती काय रस्त्यार उब रावताय आणि आमगे आवाज वर काडटाय तेन्ना जस्ट रस्त्यार एक पाल पास घालपाची नाही वय चलय इवन एकल्याक दुखोडलो ह्या जाग्यार आमी ह्या लोकांक चोयला अरे कित्या लागोन काल फकत आमकां दुखलें आमची भावना ना आमकां काळीज ना आमचे इमोशन्स ना तुमकां चुकता तुम कितें म्हणल्यार आमकां काळीज ना रे आमकां दुखना रे ते इतल्या गोंयकारांक दुखलो ना बोलो कित्या आयला अरे आमकां दुखल्या काळीज एक सेंटिमेंट दुसऱ्याच्या धर्माचे आड उलोवप न्हू ह्या जाग्यार आमचो हिंदू भाव आसा मुस्लीम भाव आसा सगळे गोंयकार म्हूण एकाच एड्युकेट प्रतिमाचे उल्ल्या केले ते कसले तुमचे कायदे फकत आमकांच कायदे सगळ्याक इक्वल आसपाक जाय अरे आमकां तुमी अशें सोडटाले आमकां आमकां एक मातशें बाप तुमी सोडटाले आमकां अशें कोन्न आमकां तुमी सेक्शन लावन रातच्या भितर तुमी अरेस्ट कोन्न नासले ना आमकां ऑर्डर आहा म्हूण मागीर ते कितें ऑर्डर ना कितें तो भिला तो कितें धाकटो बेबी भुरगो रे इतले दीस लागपा ताका अरेस्ट करपाक हुंदीर ह्या गोलींतल्यान तो त्या गोलींतल्यान तो ह्या गोलींत धांवता चायना वचनाय पुलीस तुमकां जाल्यार सगळें जाता पयल्या सुवातेर आयज जाल्यार पुलीस आमच्या बराबर ना वयल्यान आमचेर आड आसा जाल्यार गोंयच्या साहेबाच्या दिसाक आमकां नाका हें आनी दुसरें म्हणटा ते लादीन कोत्ताय ते पुलीस स्टेशना भितर तुमकां रायट ना लादीन करपाक तुमकां रायट ना पुरो आमकां कोलेज लादीन लादीन नाका आमकां कोणा दाखोवपा रे दोळ्याक पान लायता दोळ्याक पान लावपाची हे सगळें लादीन कोत्ताय तुमी थिंगा शेम पुलिसाकूय शेम आणि सरकाराकूय शेम नमस्कार हांव नांव सांगचे पयलीं इतलें सांगता की हांव गोंयकार आनी हांव गोंयकाराचे बरोबर आसा आनी गोंयकाराचे सेंटिमेंट जेन्ना हर्ट केला तेन्ना आमचो सारको लोकल हांव संजन नायक म्हाका निकनेम आसा सॅम नायक हांव म्हजें नांव हें सॅम म्हूण दवरलां पीपल नोज मी एज सॅम नायक संजन नांव सो सांगपाचें कितें आसा की हांगा धर्माचो हांगा कोण पर्टिक्युलर धर्माचो जातीचो ना हांगा टोटल आसा तो गोंयकार आसा हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन आनी कित्याक लागून आसा एक मनशाक जर गव्हर्मेंट जर धरूं शकना आनी एक मनशाक लागून फूल गोंय नॉर्थ टू सावथ जर पुराय डिस्टर्ब करूं शकता जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटाचो कितें यूज आसा वाय एम ब्लेमिंग दीस कारण आज 3 दीस जाले आज 3 दिसा भितर तेजी कांयच हें मेळना तो अरेस्ट जायना जंय 5 कलमां लागपाच्या प्लेसीचेर एक फॉर्मेलिटी लागून लावता की सेटलमेंट डिस्टर्ब जाला म्हूण हे खंयच्या काद्यान खंय हो आमचो सीएम आमचे हेजेर हे करता पार्लमेंटान ताणें क्लियर सांगिल्लें की धर्माच्या रिलेटेड कांयच बेर करचो ना वॉट इज दीस गोईंग ऑन हे कितें चल्लां आनी कित्याक चल्ला हो इतलो पब्लीक जो आतां जाला नॉर्थ टू सावथ ऑल गोवा हांगा कांयच व्हॅल्यू ना रिस्पेक्ट ना वोटिंगा टायमार तुमकां जाय सगळें आतां तुमची खंय डिस्ट्रक्शन्स खंय हे आमचे चालू आसा थंयचे डायवर्ट करपा लागून तुमकां तुमी आमचे भितर झगडी पेटेन घालतात हा हो फक्त एक रिजन हे आसा तुमकां की भायली लोकांक सपोर्ट करपा लागून तांचे प्रोजेक्ट करपा लागून आमच्या भितर झगडी लावन आमचे मायंड डायवर्ट करून थंयचे काम स्मूथ करपाक तुमी बरे रिपोर्ट करता हे करतना न्यूज घेतना हांसतात मरे लस धरात रे तुमी आमी निवडून दिला तुमकां आमच्या ह्या जनतेन निवडून दिला आणि आज तुम्ही आमच्याच गोंयकाराक धुवन काबार करून पोलीस फोर्स जी आमची पोलीस तुम्ही तांकां हे करनात वी आर द टॅक्स पेयर we are paying for these all even the government salaries goes from our tax feel a shame एक मनशाक सारवार करपा लागून आज तुम्ही गोंय पेटयला हेज्या व्हडले शेम आनी डिफीट ना तुमकां आनी चड सांगना आज प्रतिमा बायेच्या एक उतराचेर आमी आयला कित्याक कारण ताका कळ्ळें की गोंयच्या लोकांचे सेंटिमेंट डिस्टर्ब जाले तेणें पळयलें की 2-3 दीस जाले कोणाचो आवाज ना तिसरी दिसा ताणें आमकां गोल मारलो आमी आयले आनी आमी आयल्यान पिसफूल गेले वॉट एवर थिंग्स आर दॅट इज कितें मिसअंडरस्टँडींग दॅट कारण आय वॉज नॉट दॅट सो हांव बेश्टें हांव नासतना हांव कांय क्लेम करूं शकना बट द पॉयंट वॉट गव्हर्मेंट एंड गव्हर्निंग इज गोईंग ऑन इज एब्सोल्युटली रॉंग आनी हांगा तुमी डिफीट एक्सेप्ट केल्ली आहा आनी जे हांच्यान जंप मान त्या सायडच्यान गेले
तेमी लक्षात दवरात, तेमी तांच्या रिलिजनाचेर डाग दवरला. तुमकां गोंयकार आनी तुमचो देव आनी हो फ्रांसीस झेवियर तुमकां कसोच माफ करचो ना. तुमकां हेजे फुडें पॉलिटिकल स्टँड ना. जे कॅथलीक भाव हांच्यान जर्मन त्या पार्टी वचून तांकां सपोर्ट करून आज पुराय गोंयकारां डिस्टर्ब करता, तांची स्टँड नेक्स्ट इलेक्शनाक ना. हे प्रॉमिस तुमकां. देव बरो करूं. भुरगीं नाही गोंयकार न्हू तुमी. म्हाका दिसता ही प्रतिमान एडवोकेट प्रतिमान कुटिनो जे डिसिशन घेतला तें म्हाका दिसता बरें घेतला आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर आनी आमच्या गोंयचे रिलीजन हर एका कम्युनिटीचा जे आमचे आसतात तेचे खातीर. तर म्हाका दिसता ही जी प्रतिमान एडवोकेट प्रतिमान 100 सेक्शनां पळय लायलेलीं आसा ती हांव गोवोरमेंटाकोन मागताय. आनी स्पेशल प्रमोद सावंत कितें म्हणटा भिवपाची गरज ना. सगलो तेजो एक पॉयंट आसता साबजेक्ट भिवपाची गरज ना. आतां लास्ट तेजे म्हाका दिसता 2-3 वीक जातले भिवपाची गरज हो तेजो एक थर्ड सब्जेक्ट येयलोलो आसा. तो जाना इन गोवा देर इज द डेंजर्स एंड फियर्स. सो आतां हे कोण डेंजर्स एंड फियर्स क्रिएट करता ताका सोदून काडपाची गरज आसा ह्या वखदार. तो हांव प्रमोद सावंताचेर हांव बोगर बरें कितें एक टायम बरें उलयता दोतोर म्हूण. आतां तो दोतोर वो तो फातर तेणेच मिडियाक सांगचें कित्याक मिडिया ताका मेळना. आमकां मिडिया तर मेळना. मिडिया आमकां मेळ्ळें जाल्यार ओन्ली एलिगेशन आसा डेलिगेशन आसा तेन्ना मेळटा. आनी दुसरो पॉयंट आमी आयज काल आयज उदकाचेरूच आसा. आयज तर आमचे तर DNA टेस्ट करी जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या पोटान वो आंगान वो कुडीन उदकूच मेवतलें. नो फीश करी, नो चिकन मटन, नो बटाटो वाडा, नो सामोसा. म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आमचें मागीर आयकोचें. म्हाका हांव चिंतालो प्रमोद सावंत आमकां थोडे लाडू धाडटलो काय म्हूण खावपाक हे लोकांक सगल्यांक. तो बोगर लाडूच डिस्ट्रिब्युशन करता. तो पयलीं बटाटो वाडा आनी सामोसा डिस्ट्रिब्यूट करता. आमकां तेवूय मेळूंक ना काल. आमची एटलिस्ट काकुटी कितें तो तेन्ना धाडचें आसलें खावपाक. आमी हाय ओ ना हांव ती दुसरी गजाल पूण एटलिस्ट तेणें एक पॅकेज कशी आमकां दिवपाक जाय आसली. तिसरो पॉयंट तर आतां बाय प्रतिमान कुटिनोन हें म्हणलेलें 6 सेक्शनां ही इम्प्लिमेंटेशन बा प्रमोद सावंताक उलो मारता ही एनफोर्स आनी इनफोर्स जावची बेगीन. आनी जे कायदे जे आसा ते कोण डिसायड करतलो आमी न्हू. सो हे 6 इम्प्लिमेंटेशन पॉयंट सेक्शनां लायला बाब एडवोकेट प्रतिमान की म्हाका दिसता कायंडली ऑन बिहाफ ऑफ गोवा and people of the state of Goa implementation करची and promote सावंत for the real lovers of Goa त्याने हे डिसिजन घेवचे इमिडिएटली आयचे राती हांव भितर 6 इम्प्लिमेंटेशन. काल ते सेक्शन पळय तेणे लायला ते व्हेरी चीप. इट इज नॉट इवन ग्रॅम्स एंड पीनट्स. इट इज आय डोंट नो वॉट टू से. लेट पब्लीक ऑल्सो डिसायड वॉट सेक्शन दे एप्लायड. सो म्हाका दिसता हे सेक्शन लायला देखून तो फ्रीली भोंवता. ताका तर ही 6 सेक्शनां इम्प्लिमेंटेशन केलेली म्हाका दिसता कितें जालें एक सेक्शन ताका लागतलें आसलें तो भितर पडटलो आसलो न्हू. देखून हांव म्हणटा कितें हें जायना जावपाक हेच्या मुखार जायना जावपाक आसलें हे लॉज मातशें इम्प्लिमेंटेशन करचें म्हूण आमी मागतात. तें बरें. जाणटेली येवना तरणाटी येवना भायल्यो भुरगीं youth of Goa have stood by me for the last 3 days. These are all youth. Come Baba, come in. Again, now tell the names. Introduce yourself first. So my name is Joshua Dias. Okay. My name is Melis Fernandez. My name is Jessica Fernandez. My name is Valerie Fernandez. My name is Opina Costa. My name is Valerie Fernandez. Anthony. So you are speaking on behalf. Anthony. So I'm speaking on behalf of all the youth, not just present here but around Goa. Okay. The incident that has happened in the past few days, we completely condemn it. And once we came to the advocate Pratima Kudino has conducted this rally, this protest, we didn't think twice. We came immediately because this was not about just Saint Francis Xavier or the Catholic community. As you can see and as you have observed here today, this is about Goinkar Bond. This is about the Goans. This is about us Goinkar. There are Hindus here, there are Muslims here, there are Catholics here. Because he didn't just hurt the sentiments of the Catholics. He hurt the sentiments of Goans all around Goa and all around the world. The unity we had, that culture we had
our unity was not part. It was not something that we had decided to keep. Like, okay, Baba, we have to keep unity, so we are keeping unity. No. From the time we protested against the Portuguese till date, we have imbibed that unity in our culture. Unity is a part of our culture. We have never looked at each other as Baba to Hindu, Aau Christian, and to Muslim. We have always looked at each other as Goans. We have always looked at each other as family. And today over here, we might be from different families, but we have all come together as one Goan family to stand for our right to protect our identity, not as Catholics, not as Hindus, not as Muslims, but as Goans, to protect our unity. And we will. The people of Goa have finally realized that if we are strong together. I understand everyone here is doing their duty and everything, but we have come together here today to not, this protest is not just to stand here and create havoc that most people are thinking it is. This is to create a statement. We have made a statement that we Goikars are always going to be united regardless. Tomorrow one third party will come and say something else about Goa because the Goans, everyone thought the Goans are lukewarm. They have no, people have said this to my face. Are Goikar strength na re. Aata choya hai. This is the strength. Day 3 of protest. This is the strength of Goikar. Never forget this. This is a statement that will be written in the history of Goa. That the Goans came together for a common cause to protect not the Catholics, not the Hindus, not the Muslims, but the Goan identity. Our ancestors were one and fought against the Portuguese for what? For what? To protect our identity, and today that very identity is at jeopardy. Because of the government or because of any outsider agenda that is coming in. The government not saying anything on the issue is actually speaking volumes. The government not taking action and taking action against this protest is also speaking volumes. Don't think that we are keeping quiet about this. Don't think we are dumb. The world is watching. People are watching. People of Goa are watching. People of Goa are not dumb, and we are definitely not weak. We know there was a lathi charge yesterday. We know people were wounded, everything. And we have come back to get wounded only for what? To protect our identity. Correct. And we will do that. We will not move. They cannot intimidate us. These police also are Goans only. They are brothers and sisters. And I understand they are doing their duty. But we will not move. We are here for a reason, and we will get that reason done. We will not move till the job is finished. Thank you. Very good. Taxpayers' money. Forgotten. Guys, yes, I can know. Do your job nicely. Tax fari kota me each and everyone. And tumhe gaurav chalota. Our taxpayers' money, and you are eating us. It's really bad. It's totally bad. Yes. ये बुढ़िया मारा है सीएम हमारा है रस्ते त्याला सीएम चोर रिजाइन करपाचे सीएम चटनी रिजाइन should be given. Resign. नका Not fit for. CM not fit for. CM not fit for job. CM not fit for job. For you, but not for अरे देखो प्रोटेक्शन दिताय मरे तुम्ही तो जाल्यार आम्ही टॅक्स पेयर्स मानी आम्ही टॅक्स फारीक होता हिंगा रोड टॅक्स फारीक होताय 5 गाड्या आहे आमगे टॅक्स फारीक होताय आम्ही आणि आम्ही फारीक होताय आणि तुम्ही गोंयकारां मारताय शेम आम्ही म्हणय तुम्ही वायट म्हणले तुम्ही आज महिलांवर प्रेशर येता
रंगाबाईने त्रास केला. I would like to address very heavy heart, I have to follow this protest which we are demanding the arrest of Subhash Velinkar, the paid agent of RSS and BJP. I am calling off this protest because of only one thing. See, our religion has taught us to live in peace and harmony, not to divide. And when the church has appealed to not only me, to all of us, I have to call it off because I obey. For me, my priest, my church stands first. The same way I am telling all the Goans, each and every one who has stood by me for the last 3 days, my one call, and all were here. One thing, let me tell you, Pratima Bielena, Pratima Biuna re baba, CM Pratima Biuna, Velinkar, tu bila, CM bila, तुम्ही पहिले गोय कशे हल्ले, तुमका दिशिल्ले, गोयकार म्हणतो तो पीसफुल, काय करपा शकना, दादागिरी करून वतले आणि सगळे निघतले घराकडे. पण आम्ही एक किती पेटयल्ली पळय, आम्ही तुमका ट्रेलर दाखवलो 3 दिसाचो. आणि वाय म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन दिसता की 1 तारखेर वेलिंकरान नाका जाल्ले उलयल्लो, सुभाष वेलिंकर तो नाका जाल्ले उलयल्लो आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर. ताका इतलें सांगता बाबा आयज कोण घेवन लिपला. म्हाका सुनीता सावंतान काल सांगलें एसपीन प्रतिमा फोटो मारना, ऑर्डर आयल्या, वी हॅव ऑल BJP सगळ्यांनी सर्च वॉरंट धाडले, सोदता घरा कडेन गेल्यार खंय ताचो मोबायल स्विच ऑफ आसा, घरा कडेन गेल्यार खंय क्लूक घातला, तिणें नोटीस दिवून लायल्या, ताच्या घरा कडेन खंय नोटीस घातल्या आनी तो खंय मेळना, ट्रेसच जायना. सो कितें सांगूं सोदता, जो चोर आसता पळय तो लिपता आनी जो चोर आसना पळय तो अर्राक गोंयकार असो उलयता. आमी तोडार मुखार उलयतात, तो भिला जो डरताय वा मरताय. हांव एक सांगूं सोदता वेलिंकर बाब, आयज हांव गिव अप करता म्हणल्यारू वी आर नॉट गिवींग अप ऑन अदर इश्यूज. CM, this is done by you all know to divert our attention. You all have seen भुतानीक लागून बोवाड केलो. तुमची सगळ्याक मंत्री कोण येवना पळय गोंयकारां सांगा, तांचे पोटले मेळटा भुतानीक पोटले मेळना. भुतानीक लागून आमी आवाज उठयलो, बोवाड केलो, गोंयच्या लोकांक जागी केले म्हूण तुमी भियेले. लोडा आमी एक्टिविटीज भोंवता गोंय सकाळी एक कडेन सांजची एक कडेन आनी मायंडेड मायंडेड. CM तुमच्या मंत्र्यांकूय सांगता, MLAंकूय सांगता, तुमकां बाबा पगार मेळटा, तुमकां लाखाची पेट्रोल मेळटा, लाख मेळटा, आमकां एवरीथींग फ्री, आमकां कांय मेळना. आमचे न्ही कश्टाचे पयशे. हांव न्ही आजोगाद बाय प्रोफेशन, आजोगाची सोडला लोकां लागून, त्या लोकांचें काम करताले, गोंयचें काम करताले गोवा लागून. आजोगाचे हियर एंड हियर जाल्यार 8 डिग्री मेळ्ळ्या गोवा युनिवर्सिटीक. पूण म्हाजी न्ही आयज हांव पोट भरता पळय स्पेस म्हूण करता पळय हांव ह्या मनशा कडल्यान, म्हज्या घरकारा कडल्यान. आय एम युजींग मनी ऑफ फॉर फ्युअल
तुझं देश पेज म्हणजे नेसा खावप लोकांक कांय न्ही ट्रेनिंग घालता प्रतिमा एक गॉगल घालता डिझायनर घालता प्रतिमा असले घालता शूज आणि दिस इज नो CM I'm telling you and the ministers this is all you are getting paid we are not getting paid आमी इतलो लोक आयला पळय लोक आयला गोंयचे मोगान आयला आयज आयतार आयज एक्चुअली क्रिश्चनाक हॉलिडे संडे मिस बीन करून आयले हिंदूय बाबडे आयले आणि मुस्लिम आयले कित्याक आयज संडे इज अ डे टू रिलॅक्स बट सी वी डिडंट गेट स्केर्ड वी आर नॉट गिविंग अप we are calling off the protest but we are not giving up the fight against the wrongdoings of the Goa government BJP जे वाईट करता हांव जेन्ना उलोवंक पडटले तुमी येतली तुमी भुतानी चोरता पण आमचे सरकार तुमी येतली रेप जाता कसिनो येतली ड्रग्स माफिया चल्ला येतली Who's supplying drugs? We are giving up on the protest because the church is appealed. आम्ही शांती कायचे गोंयकार आमकां पीस जाय म्हणलो कित्याक काल राती पळय राती हांवें 2 लाख कॉल केले काल राती पुलीस फोर्स कसो हाडलेलो तुमी पळयला आनी तुमी पळयला 500 पुलीस हांगा रेप जाता मर्डर जाता तेणे खबर ना हे आमचे पुस्ताक जे येता आमचे टॅक्स पेयर्स हे आमचे भाव भयण्यो बट हांव ब्लेम करना तांकां कित्याक सांगू दे आर गोन फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द होम मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर कोण CM सो we will continue our fight for Goa and Goans. आमी मरे तुका दिसता सांगता वेलिंगकर तूं एक सॉलिड मनशां आशिल्ले पूण आयज कोडून आयले दॅट यू आर अ पपेट ऑफ BJP and RSS तूं भियेला तुका बरें शेडो घाम म्हणटा ते एक बायलेन काडलो कोणे काडलो एक बायलेन काडलो आनी आख्खे गोंय पेटोवन दाखयलें तुमकां सांगता हांव जावं ते बजरंग दल RSS बी आमी तुमकां भियेनात हां आनी आमी तुमकां भिवपाची नात हां आमी तुमी आमकां पेटोवन घालनाकात आमी पेटली जाल्यार तुमकां खबर ना कितें जातलें पूण आमी शांती कायची म्हणून उबी रावल्या काल एम्ब्युलन्स आमी धाडल्या भुरग्यांक त्रास करना पूण तुमी धल्लो करता तेन्ना केपें केल्लो हांगा केल्लो थंय केल्लो तुमी रायट्स करता तेन्ना तलवारे घेवन येता मरे दांडे घेवन हॉकी स्टीक घेवन लोकांक लासयता मरे तुमी लासयला लोकांक मेल्या मरे थंय एकमेकाची कास्टाचेर तुमी झगडी करतात आमी तें करूं ना आमी सुसेगाद बरे भाशेन आमची प्रोटेस्ट केला सो आय कॉल इट ऑफ बट आय एम सेइंग I got more energy. I'll take rest for 2 days, more energy and I'll come powerful. And listen to me, which is only after everyone went in their particular police station and gave complaints. Nothing was happening. But when I took around 850 crowd, गोंयकारांक घेवन गेले आनी तिचे तकलेर बसले स्पीचा सुनीता सावंताच्यानी आमचो बाब संतोष ताचे तकलेर बसले तेन्ना खंय तरी तेणी लेटर करून बिचोली धाडून ती FIR जाली सो दीस इज वन विक्ट्री काल त्या RSS सभा म्हणून तेणे बेगीन एंटिसिपेटरी बेल घातली वेलिंगकरान बेल घातली तिची इंटरिम बेल देखून रिजेक्ट जाली दिस इज द सेकंड विक्ट्री वी गेव द पुलीस टाइम इट इज वॉट इज द टाइम इट इज ऑलमोस्ट 1:30 नाउ दे कॅनॉट फाइंड वेलिंगकर फॉर दे आर safeguarding Velikar is their problem but Velinkarak सांगपा सोदता the fight is on I have already appealed and now I'm going to meet my advocate now advocate one minute advocate आकडे वचून intervention of bail application करतले Velinkar it is a non-bailable section 299 is non-bailable section तुझी बेल इंटरिम बेल कॅन्सल जाल्या तूं रावला फाल्यां सुसेगाद सोमारा तूं भिवन निकला तुका लिपयला कित्याक शेनवारा आयतारा अरेस्ट केल्या सोंपा मेळना म्हणून आमकां सगळीं नाटकां आख्खें गोंय आयज BJPचे सगळे एक्सपोज जाल्ले आसा CMची नाटकां सो हांव आतां डायरेक्टली एडवोकेटा कडेन वता आनी इंटरवेन्शन घालता बेल एप्लिकेशनाक सो दॅट हीज बेल केस कॅन्सल आतां एक सांगता चड जालें आय मे बी टायर्ड बट आय एम नॉट गिवन अप बट लास्ट नॉट द लिस्ट गोंयचो सायब मरे सोद घेतलो आमी बक्षिता तुका पूण गोंयचो सायब न्ही तुका दाखयतलो तुवें न्ही हजारांनी न्ही लाखां गोंयकारांची न्ही सेंटिमेंट सोद केल्या भायले देखून न्ही लोक आसा भारतांत लोक आसा जे इंडियांत लोक आसा गोंयांत आसा पळय तांचे तुवें सेंटिमेंट न्ही हट केले आसा ह्युमिनिटी तुवें हारलेली आसा वी आर पीस लविंग गोन्स वी आर नॉट गोना डू एनी प्रोटेस्ट हांव मागता म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक पळय काणकोण साकून खंय बस येवपाक भायर सरले आनी सांजे साकून तांकांय हांवें सांगलां मातशें हें नाकात स्टॉपींग केपें साकून एक बस येताली आरांबोल साकून काल 2 बसी आयल्यो कालांगूट देखून म्हाका हें नाकात प्लीज डोंट कम इवन प्लीज डोंट कम म्हणलें लेट्स पीस करया आनी म्हजी एकूच उलो आसा आय हॅड गिवन अ कॉल गोंयांत पेटलेलें आसा हांव सांगता बाय तेंय तुका कालांगूट घेवन वते
कलाकारांनी ते हे करता प्रोटेस्ट तेंच्यांनी मातशें स्टॉप करत. म्हाका नाका रक्ताचो खेळ, म्हाका नाका आमचे गोंयकारांची रक्तां भोगली. प्लीज मेंटेन पीस एंड आय कॉल इट ऑफ. देव बरें. देव बरें. देव बरें करूं. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. कारणाची सुपारी बेकार भिखारी. कारणाची सुपारी बेकार भिखारी. जब जब सीएम डरता है पुलिस आगे करता है. जब जब सीएम डरता है पुलिस आगे करता है. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. Yeah, intervention in the bail application which is rejected and bail घातला न्ही. So ताका interim bail दिना ताका रिजेक्ट जाला. बट हांव intervention घालता आतां त्या कंप्लेनाचेर बिलाचेर. So that it is rejected. But intervention it has to be given. I'm gonna drop. No, I have called off the protest and all over Goa. But काल राती हांवें कॉल ऑफ केल्ले. काल राती कॉल ऑफ केल्ले आनी थोडे रावले. आमचे सगळे गेल्ले घरा. तांकां हांवें सांगिल्लें वचा म्हणून. बट कित्याक म्हाका खबर आशिल्लें कितें जावपा आसा तें. तुमी पळयलां कशें 500 पुलीस फोर्स रेडी आसलो तो. पूण थोडे आयिल्ले. म्हाका खबर आशिल्लें तेच प्लान करताले, तेच फातर धाडटाले, फातर मारताले पुलिसाचेर आनी उकसायन आमच्या लोकांक मारताले. आमची बायल्यो जाणटेल्यो आशिल्ल्यो म्हणून हांवें कॉल ऑफ केल्लें रातचे 10. बट थोडे रावले. यूथ न्ही थोड्यांची विरोधात गरम आसता. तांचे सेंटिमेंट जाले ते रावले. But then we can't help it. That was a mistake. They should have not. We have heard about it. And I didn't have time even to go. So last night 10 o'clock I went and directly 10 to Idum. Idum गेले. And सकाळी 9:30 उठलो. फोन सायलेंटाचेर घालून. I saw so many calls. प्रोटेस्ट ताका मार पडले. सकाळी ताका मारलाक ना. आतां एकलो हॉस्पिटलांत बसा थंय. आनी एक बायलेक दुखून झुडून मारले. आमची सांगात आमकां दुखता. I will go. But that is also, I am saying it with all humility. That was their fault. When I called off, they should have gone. हजरानी लोक गेली. तुम्ही कित्याक पूण तांकां मारले. पूण प्रेसाक कोणा हात लावपाक जायना. प्रेसाची ड्युटी till anything is going on. रातचे 3 जावन कितें जालें प्रेसाची ड्युटी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. पूण म्हाका वायट दिसता आमचो जो एक प्रेस भाव आसा द गोवन रिपोर्टर तो द गोवन न्यूजपेपराचो तो बाबलो खंय फक्त काडटालो कितें क्लिपिंग आनी ताका कोण वळखना म्हूण ना. आख्खें गोंय वळखता कित्याक हीज बीन रिपोर्टींग इन गोवा फॉर सो मेनी इयर्स. मडगांव संतोष म्हळ्यार कोणी वळखता. संतोष म्हळ्यार सगळ्यांचो लाडको. पूण ताका पुलिसांनी खंय असलो मारला ताचे पांय तांबडे जाल्यार तेन्ना म्हाका दाखयतना वायट जालें. दॅट आय कंडेम. दे शूड हॅव नॉट टच द प्रेस. Press has the right, the police has the right to stay whole night and go and cover everything. आज प्रेसाचेरच हल्लो केलो जाल्यार कितें इतली दादागिरी जाल्या की आयज आमचे प्रेस भावाचेर. आनी तोय एक हिंदू हाय घालवर ताका. तो हिंदू आनी वेलिंगकर हिंदू म्हणून तो रावना. तो लिपून रावना. थोडे खंय रिपोर्टर्स खंय रिलिजनाचेर गेले. पूण हो रात म्हणटा जे रावले जावं ते गोवा न्यूज हब आमचे बरोबर 3 दीस टोटल. जावं ते प्रुडंट मिडिया, जावं ते गोवा 365, जावं ते इन गोवा, जावं ते माय गोवन, मागीर आमचे गोमंतक, गोवन रिपोर्टर आनी दी गोवन आनी बाकी सगळे जे आशिल्ले ते. आनी स्पेशल थँक्स टू अलर्ट गोवन्स ऑल द वे दे वर कमिंग फ्रॉम पेंजीम एंड कवरिंग एवरी डे. सो हांव तुमकां देव बरें म्हणटा सदांच गोवा न्यूज ऑफ पयलीं म्हणटा. आनी रियली गोवा न्यूज अलर्ट आनी माणकुलें गोंय देखून ते व्हड ओल्ड गोवा साकून येतालो मान्युअल बाब. सो सगळे जे आयल्या पळय प्रेसाक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. नॉट फॉरगेटिंग हेराल्ड ऑल्सो. थँक यू. प्लीज पुलिसांक बी सांगता एटलिस्ट वन थिंग पळय इतले हाडपाक गरज नाशिल्ली. पूण तुमी ती शांतिकायेन घारो सायड हांव लास्ट वयतलें. तुमी सगळीं पयलो सायड करेक्ट. कित्याक आमी नाका काल हांव गेले कॉल ऑफ केल्यार तुका रावले तांकां मार पडो आनी मागीर मारता नाका.
माझे पुलिसांक सांगता संतोष बाबाक आणि सुनीता मॅडमीक तशेंच कपिल बाबाक तशेंच तुलसीदास बाबाक तशेंच चव्हाणाक तशेंच राणी बाबाक देव बरें करूं म्हणटा पूण एकूच सांगता एसपी बाब आमचो संतोष आणि सुनीता मॅडम थँक्स फॉर हॅविंग लॉट ऑफ पेशन्स but it will be very nice if you all put this energy now to go and search the merd Subhash Velinkar. We are not terrorists. See, don't do this mistake, please. Lady, don't do this mistake again. The protest is called off. Please don't do. दुसऱ्या मारपटलो बिश्तो करचे भायर. Protest is called off. Now please go home. We are waiting here. Till you go home. This Volvo do good job. Krista MLA जाऊ नको. No special treatment will be given to them. I एकूच सांगता हिंगारे आमगे MLA क्रिस्तावाचे. एक हांव सांगता ओल्ड का कोण कमिटी मेंबर आहा तांकां कोणाक स्पेशल कदेल दिवची ना जावं तो सीएम तो त्या सीएम पाय जावं दी आता ह्या टायमार हे देशे आमगे डिस्टर्ब केलेले इतले लोक 3 दिसांनी मरतात कित्याक लागून एक मनशा लागून just for one person. I don't want to create big. Subhash Bab, एकूच उलय सांगपा म्हाजे उरलोलें या सुंदर बाब एकूच सांगपाचें नो VIP ट्रीटमेंट उगडा सोड त्या इतले पळय 3 दीस लोकांक त्रास तांकां फाटल्यान बसोनी तांकां कोण कमिटी आहा तांकां सांगपाचें बिशप आमगे न्हिदले आसतलो आनी कितें म्हणपाचें I condemn this statement what she has made about the bishop because the bishop and our Catholic community believes in peace and harmony. These are the sentiments we heard. This was. तुम्ही काही पब्लिसिटी दिना करत पण पब्लिसिटी जितनी ते राहते no
किती रीती जीव काडटा मरे आमगेलो काबार गेले आमकां तिथं Second block.